तेंचे खातीर तू चलता, माझे खातीर ते चलना. कित्याक तेंच्यांनी जर माझे व्हिडिओ पळोवपाचे बंद केले जाल्यार हांव कांयच एक्टिंगान नासले जाल्यार खंय वचपाचें. प्लीज रिक्वेस्ट करता सगळे कॉन्टेंट क्रिएटरांक की तुमकां ल्हान भुरगे, जाणटे, भुरगे आमचे 21-22 वर्साचे भुरगे, चेडवां, बायलां, जाणटी तुमकां सगळीं फॉलो करता. आनी हांव एकूच सांगपाक सोदता, तुमी व्हिडिओन आवय वयल्यान गाळी आनी कसले कसले नाका ते शब्द गाळीचे व्हिडिओ जर आतां परतून हांव रिअपलोड करीत न्हू जाल्यार ती 1 लाखा वयर तेचेर व्ह्यूज वयतले, कमेंट्सूय जातले, हजारांनी लायक्स मेळटले. भाई तुमच्या मनपूर्वक स्वागत करता. थँक्यू. तुमचे ऍक्च्युली कंटेंट पळोवन ऍक्च्युली ओरिजिनिटी दिसता. ओरिजिनल कंटेंट किंवा जे तुम्ही आमचे ट्रॅफिकाचे जे व्हिडिओज केल्ले हय. किंवा लेटेस्ट व्हिडिओज आहा पळय हेंच्या फाटल्यान जी ऍक्च्युली मेहनत लागता पळय ऍक्च्युली कंटेंट ते ऍक्च्युली आमकां डिस्कस करपाक जाय. म्हणजे ऍक्च्युली कॉमेडी व्हिडिओज आसूं किंवा सिरियस व्हिडिओ आसूं हय. त्या फाटल्यान जी स्ट्रगल लागता पळय आमकां दिसता 30 सेकंडाचे रील करता मरे कितें हेतूर आसा हे सगळें आमकां ऍक्च्युली स्ट्रगल आयकपाक जाय कशें आसतात ते. कारण तुमकां पण खुबशे जाण ऍक्च्युली गोंयचे भुरगे सारकें मोटिवेट जावन आपले चॅनल करता आनी म्हणटात की आपलें चॅनलूच चलना. सारकें. पळय सारकें तुजें की एक आमी 30 मिनटाचो दर 1 मिनटाचो व्हिडिओ करपाक वयता पळय त्याच्या 1 मिनटाच्या व्हिडिओ फाटल्यान कितली मेहनत आसता पळय. तुका स्क्रिप्ट चिंतची पडटा. एक टायम हांव आसलो की स्क्रिप्ट बरयतालो आनी स्क्रिप्ट चिंता पळय बरोवप एकूच तें तूं म्हाज्या मायंडान आसता की म्हाका कितें करपाक जाय, खंय व्हिडिओ एडिट करपाक जाय, खंय व्हिडिओ म्हाका कितें दाखोवपाक जाय हें म्हाज्या मायंडान आसता. पूण लोकांक कितें दिसता ही 1 मिनटाची व्हिडिओ कितें चिंतले जाले व्हिडिओ. पूण अशें नसता न्हू. तेचे फाटल्यान तुका तुजे को आर्टिस्ट आसता तांकां सांगपाकूय जाय की तुका कितें करपाक जाय, तेंचे कडल्यान तशें करूनूय घेवपाक जाय. भितर परतून हय परतून लॉसूय आहा की लास्ट टायम हांवेन ती हेची व्हिडिओ केल्ली ट्रॅफिकाची तितून हांवेन वयर बसयलो भुरगे गाडयेचेर ते म्हाका गाडयेक डेंकूय पडले. एक म्हाका कॉन्टेंट दाखोवपाच्या खातीर म्हाका लॉसूय घेवचें पडटा. तितून खुपूय मेहनत म्हणटा ती खूब आसता. आनी ऍक्च्युली म्हाका एक अशेंय सांगपाक जाय जशें की फॉर एक्झाम्पल जर आमची लहराची जात्रा समज आसा हय. त्या टायमार आमकां व्हिडिओ करपाक जाय आनी समज हय. व्हिडिओ चालू आसा तेन्ना शूटिंग चालू आसा हय. मदीं जर अचानक बरो ना जालो किंवा कोणाक काय जालें सारकें. त्या सिच्युएशनाक तुमी कशें हँडल करता ऍक्च्युली. हय त्या सारकें. टायमार तो व्हिडिओ त्या टायमारूच आवट जावपाक जाय आसता. हय बाकीचे सारकें. फाटीं फुडें लेट जाता. हय पळय आतां हांवेन लयराईचे जात्रेरूय व्हिडिओ केल्लो. पूण आतां पळय आतां खंय आर्टिस्ट आसा एक दीस आयज हे केली आनी दुसरे दिसूय फाल्यां शूट आसा जाल्यार तो को आर्टिस्ट येवंक ना कितें तरी ताका प्रॉब्लम जालो जाल्यार परतून सगळो व्हिडिओ परतून हे करचो पडटलो दुसरो आर्टिस्ट सोदचो पडटलो आनी ते व्हिडिओ सगळे व्हिडिओ करप बरें न्हू एडिटिंगाक जो टायम लागता आनी एडिटिंगाक जी तकली उडोवपाची पडटा पळय ती सारके हे आसा की आमकां तो टायम आसता. आतां जर लयराईचे जात्रेक व्हिडिओ करपाचो जाल्यार तितल्या टायमाक तो सोंपपाक जाय आनी 2 दीस पयलीं तरी व्हिडिओ आवट जावपाक जाय कित्याक तरूच तो चलतलो व्हिडिओ. हे चिंतचें पडटा आनी तेच्या पयलीं कॉन्टेंटूय तुजो बरो आसपाक जाय तरूच तुजो व्हिडिओ चलतलो. पळोवया. आनी ऍक्च्युली एडिटिंगाक म्हटलें पळय कित्याक रातभर जागे रावचें पडटा परत सकाळी उठून शुटिंगाक वयचें पडटा. सारकें. सो ह्या टायमार तुमी ऍक्च्युली कशें एडजस्ट करता कारण हें खबरूच नासता की रातभर एडिटींग सुद्दां करता आसतलो सारकें. म्हणून. आमी आतां कशें करता खबर आहा की हांव आतां व्हिडिओ काडलो की दिसाचें हांव कितें करिना एडिटींग दिसाचें कित्याक 1-2 वरां ताका बसचो पडटा. जर आतां आमी आतां तर 10 मिनटांची सगळें शूट करून आमी कितें करता 10 मिनटाची जर एक व्हिडिओ व्हडली जाली ती म्हाका कितले 2.5 मिनटान नाल्यार 2 मिनटान हाडपाक जाय. तुची हेचेर तुका कितलो एडिट करचो पडटलो तुका कितें कितें 10 फावटी तो 10 खंयचो हांव एक व्हिडिओ एडिट करतना तो 100 फावटी पळयता कितें खंय चुकला कितें आहा म्हाका कितें दाखोवपाक जाय 10 मिनटाच्या व्हिडिओन तूं 2 मिनटाचेर हाडप व्हिडिओ म्हटल्यार ताका कितली हे जाय. सेकंड समथिंग कट करचे पडटा 0.01 हय सुद्दां. सारकें. तितलेच कट करून तुका तितलेच हाडपाक जाय तेंच व्हडलें न्हू पूण एडिटिंगाक खूब तकली पाड जाता. तुमी ऍक्च्युली सुरवात केन्ना जाली एडिटिंगाची फर्स्ट व्हिडिओ केन्ना म्हळ्यार काय सुचलें की व्हिडिओज करूया. ही स्टोरी सारकी पॉवरफुल आसा. फर्स्ट व्हिडिओ हांवेन पंचायत इलेक्शन आनी पंचायत इलेक्शनाचेर आमी आमच्या गांवान एक पळयल्लें रे की कशें आसता हें तें आनी हांवेन पंचायत इलेक्शनाचेर एक व्हिडिओ केल्लो की दुसऱ्यां कडल्यान जेचे आतां कोणा वांगडा भोंवलो तेच्या वांगडा तेचे कितें खाल्ले गेले पयशे घेतले जेच्या कोणा वांगडा भोंवलो तो येवंकूच ना आनी कोणा वांगडा भोंवंक ना तो येयलो हो टॉपिकार व्हिडिओ केल्लो हांवेन 16 ऑगस्टाक
अशें की 16 ऑगस्टाक कितें तरी 15 ऑगस्टाक कितें तरी व्हिडिओ केल्लो, फर्स्ट व्हिडिओ म्हाजो. हांवेन बेश्टो केल्लो तोय म्हटलो व्हायरल जालो आनी हय हांगाच्यान सुरवात जाली म्हाजी व्हिडिओ करपाची. मागीर म्हाका एक हें जावपाक लागलें की म्हाजे व्हिडिओ चलता. हांव एक्टर पयलींच्यान आसलो आमच्या गांवांत नाटकां. हांवेन म्हाजे कला अकादेमीची सर्टिफिकेट आसा. हांवेन नॅशनल लेवलाक पावल्लो आसा. परतून हांवेन खूब आमची एक तारा टिचर म्हणून आसली ती आमची टिचर. पयलीं स्कुलांतल्यान आमची पयलीं तिणें आमकां खूब सपोर्ट केला. आमकां खूब कितें कितें शिकयलां म्हणल्यार तिणें. फ्रॉम तुमी चायल्डहूड एक्टर आसा. चायल्डहूड एक्टर हांवेन पयलीं स्टार्टिंगच्यान एक्टिंग स्टार्ट केली शिपाई नाटकान. हां. नाटकान तेन्ना ल्हान आसतना शिपायान स्टार्ट केली आनी मागीर डायलॉगान हांवेन जेन्ना 8वेन काय 7वेन आसलो तेन्नाच्यान हांवेन डायलॉगान घेवपाक स्टार्ट केली. आनी आतां म्हाका सारकें खबर आहा की म्हाका खंयच्या हेचेर कितें करपाक जाय. आतां म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना की म्हटल्यार अशें आतां हांव व्हिडिओ करता, हांव म्हाज्या मायंडान खबर आसता की म्हाका कितें करपाक जाय. दुसऱ्याक म्हाका सांगचें पडटा तूं कितें कर तें. इतलेंच आनीक कांय ना व्हडलेंशें. आनी एक्चुअली तुमकां केन्ना म्हणल्यार त्रास जावना की आपूण इतलें स्ट्रगल करता, आपल्या इंटरव्यू कितें पडना. हय. 9 म्हयने म्हाका 7 या 8 म्हयने म्हाका म्हाजी व्हिडिओ चलोंक ना. चलना म्हटल्यार इन सेन्स कितें की आतां हांवेन व्हिडिओ घातली आयज. म्हाजे पयलींचे तूं व्हिडिओ पयले न्हू जाल्यार म्हाजे 6,000 7,000 व्ह्यूज. 20-30 कमेंट. इतली चलली म्हाका चलता ती व्हिडिओ म्हाका इम्पॉर्टंट. पूण आतां जे हांव व्हिडिओ घालता आनी ते पयलींचे व्हिडिओ आहा न्हू, पयलींचे व्हिडिओ जर आतां परतून हांव रिअपलोड करीत न्हू जाल्यार ती 1 लाखा वयर तेचेर व्ह्यूज वयतले, कमेंट्सूय जातले, हजारांनी लायक्स मेळटले. पूण पयलींचे आतां ते गेले न्हू, कंटेंट गेले ते गेले. परतून ते हाडपाक शकना. पूण ती मेहनत आहा पळय म्हाका सारके 6-7-8 म्हयने कितें तरी लागले की हे येवपाक हे फिल्डान सारको प्रॉपर येवपाक. हजारांनी व्ह्यूज अशे येवपाक लागले म्हाका खूब टायम लागलो. इवन म्हाका सुद्दां केन्ना जालें आसतना आपूण आपलो ह्या व्हिडिओ आपूण जो करता पळय हेजेर व्ह्यूज चड येवपाक जाय आनी तकलेन एक आसता की बाबा इतले. आनी जाता एकदां ऑपोजिटूच. त्या व्हिडिओक व्ह्यूजच हय पडना, सारकें. नाका त्या व्हिडिओक व्ह्यूज खूब पडटा. म्हाजें मरे एकदां अशें आसता की म्हाजी एक्सपेक्टेशन व्हिडिओर खूब आसता. खूब म्हटल्यार खूब. हांव मरे एडिटींग करतना चिंत्ता देवा ही व्हिडिओ चल्लीत. तूं आनीक म्हाजे हात कोणूच धरूंक शकना ह्या व्हिडिओक. चल्लीत म्हूण हे रोखडेच धांवतली म्हणून व्हिडिओ. आनी जेन्ना घातली आनी डिसअपॉयंट केन्ना जाता की व्हिडिओच चलना. इतली मेहनत केली, इतलो बरो टॉपीक आहा तरी चलना. आनी जो हांव चिंत्ता ही व्हिडिओ कितें आहा, कॉमन जाल्ली आहा म्हटल्यार हांवेन चिंतला कितें असो म्हाकाच आवडोंक ना व्हिडिओ. ती व्हिडिओ फास्ट धांवता. मागीर तुमकां केन्ना अशें जालें आसतलें न्हू की तुमी फॉर एक्झाम्पल सिरियस टॉपीक पयलीं चड करताले हय. आनी टॉपिका भायर जर तुमी व्हिडिओ केन्ना करता पळय बेश्टेच हय. टायमपासा म्हणून करता आसतले. हय. तो व्हिडिओ आसता. सारकें. मागीर तो व्हिडिओ आसता तुमकां दिसता आसतलें की होच व्हिडिओ परत केल्यार बरो, सारकें. आपले एक्चुअल ओरिजिनल कंटेंट सोडल्यार बरो. त्या सारकें. टायमार तुमी कितें करता अशें? हय. हांवेन मरे स्टार्ट केल्ली कॉमेडी व्हिडिओन आनी मागीर हांवेन टॉपिका भायर म्हटल्यार हो सिरियस टॉपीक. सिरियस टॉपिकार हांव केन्ना व्हिडिओ करूंकूय नासली आनी केन्ना करतलो हें चिंतूंकूय नासलें. आनी एकदांच हांवेन स्टार्ट केली ती की कॉमेडी एक सिरियस व्हिडिओ करून पळोवपाची म्हणून. आनी ती व्हिडिओ इतली चल्ली हांवेन एक्सपेक्टेशना भायर की ही व्हिडिओ चलतली म्हणून. आनी हांवेन इतलें हें करूंक नासलें की ही व्हिडिओ चलतली म्हणून. नॉर्मल व्ह्यूज कोण पळयता तो पळयतलो आनी वाडल्यार फॉलोवर्स वाडल्यार वाडले नाल्यार ना नॉर्मल टॉपीक. आनी ती व्हिडिओ इतली चल्ली ती पळोवन म्हाका आनीक दिसलें की अरे सिरियस व्हिडिओ करपाचे कित्याक चलताय व्हिडिओ आनी बरें दुसऱ्यांकूय कितें तरी शिकपाक मेळटा, आमकांय कितें तरी शिकपाक मेळटा. या हेचेर आमी करता पूण देव पळोवया की चलता तें बरेंच म्हणपाचें. आता बेसिकली तुम्ही सांगल्या प्रमाणे म्हाका अंडरस्टँड जालें पळय तुम्ही जो लोकांचो डिमांड आहा ताचेर तुमी मोस्टली व्हिडिओज करतात. हय. सो एकदा अशें जातात की लोक आतांचे यूथ सुद्दां पयलीं गोंयांत खुबशे कोंकणी व्हिडिओज पयलीं करपाक लागले. हय. पयलीं एकूच आसताले 1-2 चॅनल आतां खूब चॅनल येयले. सारकें. सो एकामेकाक जे कॉपी करून करतात पळय व्हिडिओज तेंचेर तुमचो पॉयंट ऑफ व्यू कसो कितें आसा? कॉपी केल्यार बरें काय ना केल्यारूय बरें? पळय कॉपी करता हे जो कोणाची कॉपी करता पळय तेका वालर. कित्याक जे कोणाची कॉपी केली ती जर तेणीन हो पळयलो हो आपलो कॉपी केलो जाल्यार तेकाय वालर की म्हाजो टॉपीक बरो आसा. तेकाय मनांतल्यान बरें दिसतलें की आपलो टॉपीक बरो आसा. फक्त कॉपी करता पळय तेन्ना दुसऱ्या त्या मनशाक सांगात की तुजो व्हिडिओची हांव कॉपी करता. कित्याक अशें सांगपाचें इम्पॉर्टंट ना रे पूण दुसऱ्याकूय व्हॅल्यू तितली दिवपाक जाय कित्याक तेचो टॉपीक. त्या टॉपिकार परतून हांव व्हिडिओ करता. पूण तेकाय मातशी वालर दिवपाक जाय की तेचो टॉपीक हांव एक घेतलेल्या भशेन. अशें आसता न्हू तें. म्हणून आसता रे सांगपाचो पयलींच्या टॉपिकार केल्यार जाता रे.
पण त्याचं सगळ्यांचं पॉइंट ऑफ व्ह्यू वेगळं असतं की कॉमेडी एकदा तकली चलाना म्हणून दुसऱ्यांचे टॉपिकार पोवन कोण इन्स्पायर जाता व्हिडिओ करप अशें असतं. आणि बेसिकली आणि कसं मला क्वेश्चन विचारपाक जाय, जेन्ना आमी स्टार्टींग फेसबूक पेज म्हणा किंवा इंस्टाग्राम पेज अकाउंट सगळे आहा पळय, स्टार्टींग आमी तांकां चड व्हॅल्यू दिना, पण जेन्ना व्हिडिओज घालपाक लागता, एका व्हिडिओचेर जर सबस्क्रायबर्स किंवा फॉलोवर्स वाडले, आमकां दिसता की दुसऱ्या हेजेरूय वाडपाक जाय आनी वाडनात पळय सिच्युएशनान, तेन्ना तुमचें एक्चुअली रिएक्शन कितें आसता? आमी लोकांक उलोवपाक इझी, आपूण घेवन बसना रे, सारकें. त्या टायमार तुमचें एक्चुअली कितें आसता? सारको पळय आतां जेन्ना खंयच्या व्हिडिओचेर तुजो खूब हे आसता की हो व्हिडिओ चलतलो आनी तो जेन्ना चलना आनी त्या फाटली मेहनत आमकां खबर आसता की तो व्हिडिओ मेहनत कितली लागली, तो टॉपिक चिंतपाक काय ना, चिंतपाक येवपाक जाय तुका की आतां म्हाजो हांव व्हिडिओ करता, म्हाका टॉपिक येत आसता, हो टॉपिक करूं शकता. जर खंय भायर गेलो जाल्यार कितें तरी रिसंट जाता की अरे हो टॉपिक करूं येता, मागीर अशें जाता. पूण ज्या टॉपिकाक आमी मेहनत करता पळय ती मेहनत एक चलाना व्हिडिओ तेन्ना जे मनाक लागता पळय ते खूबच लागता, कित्याक त्या फाटली मेहनत आमकां खबर आसता की कितली लागले. एडिटींग म्हण, डायलॉग कितें तो चिंतप, कॉन्टेंट कितें तो चिंतप, तेचेर आसूं पळोवया. बेसिकली पॉसिबल आहे तुम्ही शेअर करा. तुम्ही कंटेंट रिसर्च कसं करता ऍक्च्युअली? किंवा तुमचे Okay. प्रत्येक व्हिडिओज बरे असतात, इन्फॉर्मेशन तुम्ही प्रोव्हाइड करता फनी वेन सुद्धा. हय. कॉन्टेंट हांव चिंतपाक येता रे की अशें म्हाज्याच हांव घरांतलें आतां पळय. हांवेन लास्ट टायम एक व्हिडिओ केल्ली की आवय तुमकां फोन करता आनी तुमी आवयचो फोन इग्नोर करता. ही स्टोरी म्हाजी. की हांव म्हजी आई कॉल करता आनी हांव इग्नोर करता. कित्याक वो खंयच्या तरी कामान आसता आनी फ्री आसलो तरी कित्याक परतून कॉल आईचो करता. हय. कॉल कितें आईचो कॉल सदांच येतलो, जेवलो रे, हे करता ते करता. म्हाजी स्टोरी. हांव मिस्टेक सदांच करता. आतां हांवेन कमी केला, हांव सारकोच उलयता आनी ह्या हेचेर हांवेन टॉपिक चिंतलेलो की कितें तरी हांव करता ते लोकूय करता आसतले म्हूण एक टॉपिक करपाचो आनी तो व्हिडिओ चल्लोय बरो. अशें आसता की आमच्याच रियल लायफान कितें चलता तेचेर आमी व्हिडिओ करता. आणि ऍक्च्युअली रिअल लायफान जे आम्ही दाखयता, तुम्ही ऍक्च्युअली रिअल लायफान जे घडटा पळय तेच मोस्टली दाखयता सगळे. हय. सो एकदा हे लोकांचे आसता न्हू, कितें व्हिडिओज करता रे, एका आनी काम ना, जोडटा काय कितें, कसं चलता हेजें पोट, बेसिकली मेन क्वेश्चन आसता. सो हेजेर तुमचें कितें आसा आन्सर? पळय लोक म्हणटा ते म्हणटलेच. तूं कितली मेहनत कर, तुजो खंयसरूय व्हिडिओ पावू, तूं कितलोय फेमस जा, जो तुका म्हणपाचो आहा पळय, तुका टोमणे मारपाचो आहा तो मारतलोच. तो कितलोय मार, तुजेर जळटले सुद्दां. तूं इतलो गाजता, तुजे इतले बरे व्हिडिओज वयता, तुका 4 मनशां वळखता, तेचेर जळटले आनी तुका एप्रिशिएटूय करता अशे लोक आसा, तुजेर जळटा तसलेय लोक आसा, तुका टोमणे मारता तसलेय लोक आसा. जाल्यार पळय कोणाक बरें जाल्लें नाका आसा हे हितून, पूण तुजेर कोण प्राउड करता पळय, आमचो आतां पळय हांव पेडण्याचो, म्हाजे पेडण्याचे लोकूय म्हाजेर प्राउड करता आसतले की आमचो पेडणेकार कितें तरी करता. ह्या टॉपिक आतां पेडणेकार म्हाका खूब सपोर्ट करता. हांव व्हिडिओ करता, पेडणेच्या लँग्वेजीनूय करता. आमच्या पेडणेकारांचें एक नांव वयर काडटा की आमचो पेडण्यान म्हणून कोण तरी एक टॉप आसा की एक व्हिडिओ भाषा जपून दवरल्या सारकी हय. पेडण्याची. पेडण्याच्या लँग्वेजीन करता हांव, नॉर्मल कोंकणी लँग्वेजीनूय करता. पण एक प्राउड आसतात न्हू की आमचो पेडणेकार कितें तरी करता, फुडें सरता. तुज्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदता की आमच्या पेडणेकारांनी आमकां सपोर्ट केला. आमकां आनी कांयच म्हाका आनी कांयच नाका. पेडणेकारांनी सपोर्ट केला जाता. आमचें गोवा म्हाका सपोर्ट करतात. आमच्या मेन पेडणेकारांनी म्हाका सपोर्ट केला, इतलेंच मागता हांव. बेसिकली बाय हेजेर हांव सांगपाक सोदता, प्रत्येक जे क्रिएटर आहा पळय तांकां आनी आजूबाजूचे लोक आहा पळय तांकां मेन सपोर्ट करपाक जाय. हय. ते फर्स्ट तांकां सपोर्ट लागता पळय थंयसरू लागता. सारकें. तेन्ना ते सपोर्ट करतले पळय, भायल्या लोकांचो सपोर्ट जायत म्हणून अशी गरज पडना. सारकें. सो भाई आनी एक तुमचे इतले फॉलोअर्स फॅन्स फॉलोइंग तुमची इतली व्हडली आसा, हय. तर तुमी अजुनूय अशें नाका ते म्हणना एक्चुअली एडवर्टिजमेंट जे म्हणल्यार लोकांक हार्मफूल आसता पळय असली एडवर्टिजमेंट कित्याक घेयनात, तो कित्याक करिनात? त्या भितरल्यान अर्निंग खूब आसता आनी कशे खुबशे क्रिएटर करता एडवर्टिजमेंट. सारकें. पळय आतां कोण कितें करता तेचेर हांव कितें उलोवंक शकना, कित्याक ती तेंची पर्सनल मॅटर. पूण एक सांगपाक सोदता की जे प्रोडक्ट हार्मफूल आसा तेची एडवर्टायजमेंट करूं नाका, कित्याक ते हितून कोणाक कितें मेळाय ना, कोणाक जिवाकूय आपल्या हार्म जाता आनी आपूण तेची एडवर्टायज करप हे पयलींच रॉंग आसा. कित्याक आपूण दुसऱ्याक कितें तरी दुसरें कर म्हणून सांगपाक आपूण एक एडवर्टायज करता की आपुणूय केला तूंय कर, पण दुसऱ्यांक रॉंग वेन घालूं नाका. खंयच्या वेन घालता बऱ्याच वेन घाल, इतलेंच म्हणटा आनी कांय म्हणूं शकना. एक जस्ट क्वेश्चन स्ट्रायक जालो,
ओके. आता हांगासर तुमच्या सायडाला वाटेक खुबशे रोड काम चालू आसा, हय. कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, रोड डॅमेजीस आसात. हय. तुमकां केन्नाय दिसलें ना की बाबा ह्या रोडांचेर काम म्हणल्यार व्हिडिओज करया? दिसला आमच्याच रोडाक हांगासर खूब हे आसा, पूण दिसता करपाचो कसो. पूण मागीर गव्हर्नमेंट म्हाका पॉलिटिक्सान वचपाचें ना आसा. म्हाका आनी कोणच्या गव्हर्नमेंटाचेर म्हाका कितें उलोवपाचें ना आसा. हांव आनी पॉलिटिक्स खूब पयस. हांव केन्ना पॉलिटिक्साल उलोवचो ना आनी म्हाका नाकाय पॉलिटिक्साल उलयल्यार म्हाका पॉलिटिक्साक वचपाचेंच ना आसा. आनी म्हूण ते एक वेन म्हाका एक दिसता की हांव ती फेस हे करता की रोड पाड, कोणाचो एक्सिडंट जालो जाल्यार गेलोच तो समज कसो थंय. पूण ना जाता ॲक्चुअली एक जस्ट एकदां. हांवें म्हटलें की पॉलिटिकल पॉयंट ऑफ व्ह्यू तुमचो बरोबर आसा. पण एक लोकांच्या सेफ्टी खातीर सुद्दां कारण हय. रातचे येदे व्हडले ट्रक्स येता पळय आनी बायकींची सारकें. हालत खूब खराब जाता. हय. हांव इतलेंच सांगता की जर आतां दुसरो आतां नेक्स्ट टॉपीक येतलो न्हू जाल्यार हांव शुअर ते रोडांचे हेचेर करतलो. कित्याक सिरियस कितें तरी इश्यू तो सिरियसूच आसा. कितें तरी आमचेच हांगाचे रोड सारके हे डेंजरूच आसा. शुअर हांव तेचेर टॉपिकार व्हिडिओ करतलो. आनी आमच्या रोड सेफ्टी इतलें सांगपाक सोदता की प्लीज तो हे करात. कित्याक आमच्या हांगाचे लोकल्सांकां तेचो त्रास जाता. तुमी मातशें चिंता. इतलेंच सांगता आनी कितें ना सांगू. हांव जस्ट एक सांगपाक सोदता की हेजे फुडले मागीर परत क्रॉस कन्वर्सेशन किंवा हे आमचे नेगेटिव्ह कमेंट्स पडपाक जायना. क्लियर करता की आमी फक्त रोड डेव्हलपमेंट जे सेंटराचें काम चालू आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें काम खूब बऱ्या प्रमाणान चालू आसा. पण तेज्या वांगडा जे रोड डॅमेज जाता पळय तेका सारकें. लागून लोकल्स लोकांक खूब त्रास जाता. सारकें. तेजेर खंय तरी एक रोड डेव्हलपमेंट किंवा मातशे बारीक लायट्स तरी येवन घालचे. त्या रोडाक लायट बी ना. इतलेंच सारकें. सांगपाक सोदता बेसिकली. सारकें. आता पळय बेसिकली तुमच्या कडेन तर खूब डिमांड आसतले. आपल्याकूय व्हिडिओन घे मरे, तुजे व्हिडिओ व्हायरल जाता, तुज्या व्हिडिओन जाल्यार हांवूय व्हायरल जातलो. हय सारकें. सो अशे तुमकां कमेंट्सूय येयले आसतले. अशे हांकां जर कोणाक एक्चुअली जेन्युइन जर कोण आसा, तांकां एक्चुअली हय. खरें एक्टिंग शिकपाक जाय, जाल्यार तुमी तांकां कसो हेल्प करपाक शकता? सगळ्यांक वेलकम म्हणटा हांव. तुमी म्हाका डायरेक्टली मेसेज करा. जर तुमकां म्हाज्या व्हिडिओन येवपाचो आहा न्हू जाल्यार तुमी म्हाका मेसेज करा. तुमकां हांव खंयच्याय व्हिडिओन म्हाजो एक जसो टॉपीक आसतलो तशा व्हिडिओन तुमकां हांव घेता. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना घेवपाक. तुमकां हांव वेलकमूच करता. सगळ्यांचें स्वागत आसा. म्हाकाय हेल्प जातली की म्हाजे कडेन मनीस आसता या नसता. खंयच्या टायमार म्हाका मनीस मेळना. तुमकां हांव डायरेक्टली मेसेज करता की तुमी म्हाका मेसेज करून सांगात की तुमकां व्हिडिओन येवपाचें आहा. तुमकां वेलकम आसा सगळ्यांक. तुमी एक्चुअली एक्टिंग, डायरेक्टर सोडून भायर एक्झॅ भायर कितें गजाली करतात? बिहायंड दीस कितें आहा तुमचें? ओके. हांव नाटकान पयलींच्यानूच आसा. हांवेन ऐतिहासीक नाटकां, पौराणीक नाटकां, परतून घराघरांतलीं अशीं नाटकां आसता पळय. त्या नाटकान हांव पयलींच्यान रोल करीत येयला. हांव कॉमेडी रोल करता, सिरियस रोल करता, बापायचो रोल करता, आज्याचो रोल करता. म्हाका खबर आसा की कशी लँग्वेज खंयच्याय टॉपिकार उलोवपाक जाय. म्हटल्यार कसो आसा म्हाजो कॅरेक्टर आजो आसा. आज्याक खंयची लँग्वेज उलोवपाक जाय. जाणटो आसा खंयची लँग्वेज. भुरगो आसा खबर आसतली हांव भुरग्याची हे करता. म्हाका हे तशें हे पडना. बेसिकली तुमकां सांगपाक की हांगासर डिस्टर्ब जाता मातशें. तुमकां सगळेच रोल फीट जाता. हांवें हो. म्हटली पळयना ना सगळे रोल फीट जाता म्हटल्यार पण अशें की तुमी सगळेच एक इझिली करता. खरें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका एक संवय आसा की आवाज चेंज करूं शकता. हांव भुरग्याचोय करूं शकता, जाणट्याचोय करूं शकता. म्हाका एक एक्टिंग बरी जमता ती रडटा. हांव कॅमेरा फुड्यान रडों शकता. हांव आनी असो रडों शकता की दुसरो मनीस रडों शकता. हांवेन लास्ट टायम नाटक केल्लें की बापायचो रोल आसता, तेचो चेडो मरता आनी बापूय तेचे अंतिम संस्कार करपाक वयता आनी तो घरान येवन रडटा आनी असो रडटा म्हाजे जेन्ना रडले पळय आनी म्हाजो असो फेस असो गेलो जेन्ना खरी हांवेन दुकां पयली ऑडियन्सांच्या दोळ्यान. आनी जो म्हाका नाटक सोंपलें आनी जे म्हाजे कडेन येयले लोक आनी म्हाका सांगपाक लागले खऱ्यांनी तुवें दोळ्यान दुकां काडलीं म्हणपाक. हेच म्हाका व्हडलें की म्हाका कळ्ळें तेन्ना की म्हाजो रडपाचो कॅरेक्टर बरो जाता. रडपाचोच न्हू तुमी लोकांक जिखपाचो जो आहा पळय कॅरेक्टर हय. फ्रॉम हार्ट टू हार्ट म्हणटात पळय सारकें. तुमचे कडेन बरी व्हडली स्किल आसा. थँक यू. आनी एक्चुअली फ्युचरान न्ही जर गोंयांत आतां खुबशे कंटेंट क्रिएटर येतलेच आनी येता सुद्दां. हय. सो तांकां जर टिप्स दिवपाक जाय तुमकां कितें आसतली टिप्स? हांव एकूच सांगता तुमी तुमचो कसोय कॉन्टेंट आसूं हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदता की प्लीज रिक्वेस्ट करता सगळे कॉन्टेंट क्रिएटरांक की तुमकां ल्हान भुरगे, जाणटे, भुरगे आमचे
21-22 वर्साचे भुरगे, चेडवा, बायलां, जाणटी तुमकां सगळीं फॉलो करता. आनी हांव एकूच सांगपाक सोदतां, तुमी व्हिडिओन आवय वयल्यान गाळी आनी कसले कसले नाका ते शब्द गाळी मारूं नाका. सेम माझं होच पॉइंट ऑफ हय. व्यू आसा की हांव हांव म्हाज्या सेल्फाक बरी म्हणिना. हांवूय मारता गाळी, हांव मारता. हांव म्हाजी बरें म्हणिना, गाळी मारप हें बरें म्हणिना. आनी हें म्हणिना, म्हाज्या व्हिडिओन आसता गाळी, पूण बीप करता हांव गाळी. आयकपाक येयना कोणाक. कळटा हांवेन कितें तरी म्हटलें, पूण बीप करता गाळी. थोड्या व्हिडिओनी आसतली की पूण ती फनी वेन घेता, फनी वेन घालता हांव ती. पूण अशी न्हू की बायला वयल्यान गाळी, आवय वयल्यान गाळी. अशें केन्ना घालूंक नाका. आनी तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता हांव की गाळी घाल नाका, कित्याक तुमकां फॉलोवर्स तुमकां फॉलो करता, धाकटे भुरगे फॉलो करता. ते तुमकां इतलेंच कोण सांगपाक. शिकता एक्चुअली गजाली. हय सारकें. तुमकांय पळोवन तुमकां सगळे तुमची लायफस्टायल कॉपी करपाक वयता. म्हणून इतलेंच हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की गाळयो मारूं नाका व्हिडिओन. इतलेंच सांगता आनी कांय सांगिना तुमकां. तुमी बऱ्या टॉपिकांचेर व्हिडिओ करा, इतलेंच. आनी एक क्वेशन तुमकां विचारपाक जाय आसलो म्हाका की जेन्ना तुमचे चड व्ह्यूज वयता खबर आहा, तेन्ना तुमची फिलींग कशी आसता आनी जेन्ना खूब कमी व्ह्यूज येयले तेन्ना आमची हें कशें आसता? सारकें. हे सारकें तेन्ना जेन्ना आमची व्हिडिओ बरी चडटा तेन्ना आमी सारके माडार आसता. आनी माडा वयर आतां आपुणूच किंग त्या टॉपिकान आसता. आनी जेन्ना तुजी व्हिडिओ चलना तेन्ना सारकी चोर कसो भोंवता वाटटा. कित्याक अरे इतली मेहनत केली आनी व्हिडिओ चलना. तुजो टॉपिक आसता बरो पूण कशें की चलना. खबर ना कित्याक तो. पूण आसतात डिसअपॉयंट आसतात की व्हिडिओ चलना म्हाजो. इन केस जर तुमी एक्टिंगान नासले जाल्यार खंय वचपाचे? एक्टिंगान नासलो जाल्यार खंय वचपाचो? हांव एक असोच हांव अशी जॉब करतालो एक सध्या 2-3 म्हयने घरांत आसा. आनी आसतालो आहलो कितें तरी असोच घरान टीव्ही पयली, हें केलें. आतां म्हाजो चडसो टायम आसता व्हिडिओन. म्हाजी 2 दिसांनी एकदां व्हिडिओ घालतात हांव. म्हाजो चडसो टायम शुटानूच वयता. शूट करपाचो, व्हिडिओ घालपाचो, शूट करपाचो, व्हिडिओ घालपाचो, एडिटींग. हांव फ्री आसता फक्त 1 वर रातचो बीन केन्नाय टीव्ही पळोवपाक आनीक कांय ना. नाल्यार म्हाजो सगळो टायम व्हिडिओ, एडिटींग, चिंताप, बरोवप. हांव चिंतलेलें बरोवन दवरता आनी हितूनूच आसता. मोस्टली आनी एक क्वेशन जनरेट जाता की बाबा तूं कितेंय कर रे, जोडटा कितें तें पयलीं सांग. हय, सारकें. हांव म्हाजें जोडप म्हणल्यार हांव पयलीं जॉबाक आसलो. आतां 3 म्हयने हांव सद्या घरा आसा. सद्या म्हजें टॅक्सी चलता, तेजेरूच आसा. व्हिडिओन कांय हें ना. फक्त व्हिडिओ कित्याक करता म्हाजेर एक तो टॅलंट आसा. दुसऱ्यांक हसोवपाचो, दुसऱ्यांक रडोवपाचो, दुसऱ्यांक कितें तरी शिकोवपाचो. त्या भितून हांवूय कितें तरी शिकता. पूण म्हाजें सद्या टॅक्सी बिझनस आसा. इतलेंच आनी म्हणल्यार तुमी ऑलरेडी बिझनस सांबाळटा हें सांबाळटा. हय, हे सांबाळ. आनी तुमी एक्चुअली फ्युचरान जर तुमकां एडवर्टायजमेंट येयली जाल्यार तुमी कशा प्रकारचे एडवर्टायजमेंट घेतले किंवा कशा प्रकारचे घेवपाक जाय? हो मेन प्रश्न आसता. हय, हांव एडवर्टायजमेंट घेता. अजुनूय घेता, करताय हांव एडवर्टायजमेंट आनी आसाय म्हाका करपाकूय फुडें टॉप येयल्ले आसा, ते करतात हांव. हार्मफूल प्रॉडक्ट तेचेर हांव करूं शकच. तो केन्नाच करचो ना. लिकर तेचेर हांव केन्ना करचो ना. आनीक ते टायप हांव केन्ना करचो. जर बरें आसा कितें तरी कपड्यांचे, कितें तरी स्वीट खावपाचे तसले हांव करतलो, शुअर करतलो. आनी सद्या म्हजे प्रोजेक्ट आसा तेचेर काम चालू आसा. तेचेर हांव व्हिडिओ काडप चालू आसा. येतले, बेगीनूच येतले. इन केस जर तुमकां अशें येवचें न्हू गेल्यार सिच्युएशन म्हणजे इन केस जर तुमकां म्हयनोभर केन्ना शूटिंग करपाक गावोंक ना जाल्यार तुमचें कंडिशन कशें आसतलें? खूप 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 खूपच जिवाक लागतलें की म्हाका व्हिडिओ काडपाक मेळना. तशेंच म्हाजे जे फॉलोवर्स आसतले तेंकाय जे म्हाका रेग्युलर पळयता तेंकाय मातशें आसतलें की खंय रे हो नाच जालो. आनी अशी सिच्युएशन येवपाक जायना. आनी येयल्ली नाका म्हाका की म्हाका म्हाजे रेग्युलर आसपाकूच जाय. कित्याक म्हाजी जेन्ना तकली तुजी म्हयनो 2 म्हयने सेपरेट वयतली तेन्ना तुजी पॉयंट हे सेपरेट वयतली की मागीर तुका आळशी टायप कसो जाता. तूं म्हाकाय मागीर व्हिडिओय चिंतूंक येयना आनी हें तें. केन्ना डिस्टर्बन्स जायना तुमकां बिझनस आनी व्हिडिओ करतना? जाता, जाता. जाता पूण कितें सांबाळून घेवचें पडटा कित्याक व्हिडिओंचेर हांव जगों शकना. म्हाजी कितें चलों शकना. म्हणून आसा चलता. चलता तें चलोवन घेता हांव. ओके. आनी परत तोच क्वेशन करता युथाचे रिलेटेडूच जर
युथांक स्पेशली डिजिटल फिल्डान जर वचपाक जाय स्पेशली म्हणना की फक्त व्हिडिओज करा म्हणून डिजिटलान खुबश्या गजाली करपाक शकता सो तांकां कितें स्कोप आसा? पळय बरोच स्कोप आसा. तू ह्या हितून फिल्डान स्कोप आसा, पूण जो कसो घेतलो तेचेर तुमकां एक प्रोफेशनल कोण आसता तेचे कडेन उलोवपाक जाय. खूब स्कोप आसा हितून. तुजो बिझनस हेचेर तू स्टार्ट करूं शकता. हेचो ह्या टॉपिकांचेर तुजो बिझनस वयर काडूं शकता. तू कितें करता ते लोकांक दाखोवं शकता. तेचे वयल्यान तुका ऑर्डर्स येतले. हेचेर स्कोप म्हणटा तो खूब आसा. तू जसो घेता तसो आसा. आनी एक्चुअली आनी एक अशें बारीकशें ऑब्जर्वेशन म्हाजें सुद्दां आसा की इवन जावं तो डिफरंट डिफरंट लोकांक मेळटा सो एकएकदां जेन्ना वळखी वाडटा पळय तेन्ना थोडे जाणां इगो दाखयतात. आपले पयर हे वळखी ते आसा आनी दुसरो मनीस आसता जो वळखी डबल तेज्याकून आसता पण दाखोवन दिना. सो एक्चुअली कितें बरोबर काय तो कसो इगो कमी करप एक्चुअली त्या टायमार? इगो कमी करप, इगो कोणाचो केन्ना कोण कमी करूं शकना, कित्याक तो तेचेर इनबिल्ड आसता. आपूण तेका दिना. पूण कशें आसा की आसता थोड्यांचो इगो, आपल्याक इतले जाण वळखता, आपूण हें आसता तें आसता, आपूण कित्याक हटकूंक वचोंक तेका. हांव आतां सुद्दां पळय म्हाजे फेसार पळय आतां जर हांव खंय गेलो जाल्यार म्हाजे फेसार पयत रावतले लोक, कित्याक म्हाका वळखता पूण ते उलोवं शकना. हांव भाई कसो आसा तूं, हांव डायरेक्ट हटकपाक वयता कित्याक तो म्हाजो फेसार पयत आसा, हांव हटकता. हेच व्हडलें न्हू. तुजो इगो घेवन तूं बसलो ना तेच म्हाका हटकपाक येतले हें ना न्हू. की आसा की तेंचे खातीर तूं चलता, म्हाजे खातीर ते चलना. कित्याक तेंच्यांनी जर म्हाजे व्हिडिओ पळोवपाचे बंद केले जाल्यार हांव कांयच ना. सारकें. जर म्हाज्या ऑडियन्सांनी म्हाजे व्हिडिओ पळोवपाचे बंद केले, म्हाका कितें सपोर्टूच करिना जाल्यार हांव कांयच नासतलो. सारकें. तेंकां जर तूं इगो दाखोवन तूं कितें करपाक सोदता, कांयच करूं शकना तूं. तेच सगळे तेच तुजे व्हिडिओ चलोवपी तेच आनी कांयच ना. हेजेरूच एक कनेक्ट करता केन्ना तुमकां अशें जावंक ना की बाई सेल्फी 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 पॉसिबलूच आसता की सेल्फी काडपाक. जालें. जाता तशें, पण हांव ट्राय करता की दिवपाची म्हटल्यार हांव असो खंय गेलो जाल्यार एक तूं सांगता की हांव गेल्लो शिवोले आमचे हे स्वामी समर्थ मठान आनी हांव थंय लायनीक उबो रावल्लो आनी थंयसर भुरगे आमचे 12-15 वर्साचे भुरगे येयल्ले. पयलीं एक सेल्फी घेवया. पयलीं सगळ्यांनी हटकलें म्हाका, बरें थँक्यू, बरें करता तूं व्हिडिओ, थँक्यू हे. हांव रावलो लायनीक आनी येयलो सेल्फी दी. थंय हांवेन तेका सेल्फी दिली आनी गेलो. आनी 4-5 अशे भुरगे येयले, भय आमकां सुद्दां सेल्फी जाय तुज्या वांगडा. म्हाका एक तर हांव कितें चिंत्ता, हांव जर लायनींतल्यान हटलो जाल्यार फुडें परतून लायन मेळची ना. आनी एक वर हांव थंय कितें तर लायनीक रावल्लो आनी मागीर तेका सांगलें, भाई मातसो राव आं, तेका एक सेल्फी दिता आनी येता. मागीर तेंका सेल्फी दिली आनी येयलो. की अशें आसता की आसता. तेच हांव तें एक बरें दिसता जेव्हा की कोण तरी तुका सपोर्ट करता आनी तुजें कोण तरी मानता तूं कितें तरी करता म्हूण. हेच व्हडलें आसता. आनी कॉन्टेंट क्रिएटराक काय नाका आसता की लोक वळखपाक, हेच व्हडलें. भाई तुमी तुमचो टायमाचो व्हॅल्यू कसो कॅल्क्युलेट करता? कित्याक एक्चुअली टायमाचो व्हॅल्यू खूब आसता एक्चुअली अशें म्हटलें वयता. टायमाचो व्हॅल्यू म्हटल्यार कशें कितें, आतां सद्या हांव घरा आसा म्हणून म्हाका व्हिडिओ करपाक टायम मेळटा. नाजाल्यार हांव पयलीं कामाक आसलो पळय तेन्ना हांव कशें करतालो की संडे हांव घरा आसतालो. संडे 2 व्हिडिओ करप. फूल दिसाक हांव शूटूच करतालो. थोडे आसता ते घरा रावन न्हिदपाक सोदता, पूण म्हाका तशें नासलें की म्हाका व्हिडिओ करपाचे आसा. जेन्ना हांव तेन्ना कामाक आसलो पळय तेन्ना संडेच घेतालो. म्हाका 2 व्हिडिओ कशेय करपाक जाय, म्हाका विकाक 2 व्हिडिओ कशेय अपलोड करपाक जाय, नाल्यार रीच देंवतली व्हिडिओची. आनी ते हितून हांव हें करतालो. तेन्ना कामाक वयतालो तेन्ना ऑप्शनूच नासलो, कित्याक म्हाका संडेच मेळटालो. आनी कितलोय हांव थकलेलो आसलो तरी म्हाका करपाकूच जाय आसलें, कित्याक तो एक प्रोफेशन. म्हाका तेतूनय करपाचें आसा, हेय करपाचें आसा. तेन्नाच कितें तरी प्रॉब्लम बीन तुमकां अशें येवंक ना तेन्ना जाता न्हू आपल्याला व्हिडिओ शूट करपाक जाय आनी घरा कडल्यान समज सांगलें हांगा या रे थंय या रे हय वचपाक सारकें जाता, तशें जाता. एकदां कशें जालें की हांवेन पयसचे फ्रेंड म्हजे म्हटल्यार तेणें इन्स्टा म्हाका मेसेज केल्ली की आपल्याक व्हिडिओ करपाचे आसा आनी ते बाबडे अर्द्याक पावले आनी म्हाका हांगाच्यान वयचो पडलो. ते अर्द्याक ते बरे 71 किलोमिटर कितें तरी आमचे हांगा डिस्टन्स आसा. ते येवपाक येयले आनी म्हाका एमर्जन्सी अशी येयली की वयचें पडलें. हांव तेंकां इतली खाल्लेले भशेन जालें की हांवेन इतले ते म्हाका व्हिडिओन काम करपाक इतले येता आनी म्हाकाच वयचें पडलें.
ते मागीर हांवें तेका सॉरी म्हटलें, कित्याक इतले पयसच्यान येवन अर्दे घेवन परतून रिटर्न वचप म्हटल्यार तेंचोय मागीर परतून ते येयले दुसरे फावटी येयले, तेच व्हडलें. आणि ऍक्च्युली असली डेडिकेशन आसप खूप इम्पॉर्टंट म्हाका हय दिसता खूपच. सारकें कारण की त्या सारकें टायमार बिलबिली मारता इतले पयशे नेलो गेलो कसो. हय सारकें. पूण दुसरी फावट ह्या व्हडलें न्हू, खूप व्हडले. तेच मानता हांव, आनीक कांय ना. थँक्यू म्हणटा. तुमचो सगळो आशीर्वाद आनी कितें म्हणटा लव तुमचो. हय सारकें सारकें. जे हांव तुजे थ्रू इतलेंच सांगपाक सोदतां की म्हाजे जे व्हिडिओन कोणी कोणी आजून मेरेन काम केलें तेंकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आसा म्हणून हांव आसा हांगासर, आनी म्हाजो एकूच हें सांगता की म्हाजो कॅमेरामॅन जो म्हाजोच न्हू, जर आमचो व्हिडिओ कोण काडटा, आमच्या गोंयचो कोण गोवाचे कॉन्टेंट क्रिएटर आहा तांच्या व्हिडिओन कोण कॅमेरामॅन आहा पळय तेका खरोच वालर. कित्याक तेका वालर कांयच नसता. तेका वालर कांयच नसता की आपूण कोणाक आपल्याक कोण वळखतलो. तो आपल्या खातीर काम करता. तेका आमचो हांव तरी म्हाका खबर ना की आमचे गोंयचे कॉन्टेंट क्रिएटर कोण कॅमेरामॅनाक पयशे दिता म्हणून. जो कोण व्हिडिओ शूट करता तेका पयशे कोणूच दिना आमच्या गोंयान तरी. आनी त्या डेडिकेशनान तो येता, तुजो व्हिडिओ शूट करता. म्हाजेच आतां कॅमेरामॅन 2-3 जाण आसा. तेंकां खरेंच तेंकां वालर आसा, तेंकां खऱ्यांनी वालर दिवपाक जाय. तेंचो हें कांयच नसता की आपल्याक कोण वळखतले, आपूण तेचो व्हिडिओ काडटा. आपल्याक तेंकां हरशीं कोणूच वळखना. ते बिहायंड द सीन आसता. पूण रिक्वेस्ट करता की तुमचे कॅमेरा जे मॅन आहात पळय तेंची प्लीज तुमी नांवां घेवची सगळ्यांक कळचें ऍक्च्युली. नांवां घेवपाची म्हटल्यार हय. हांव नामदेव नायक उर्फ अनिकेत तेका हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तो म्हाजो एवरी टायम तो व्हिडिओनूय आसता आनी म्हाजो जेन्ना केन्नाय आफय तूं तेका केन्नाय येता. एक शंकर परब म्हणून म्हाजोच भाव, तो खूब म्हाका हेल्प करता. खंयच्याय टायमार तेका आफय तो केन्नाय येवपाक रेडी आसता. एक तुषार म्हणून आसा भुरगो, केन्नाय आफय तेंकां केन्नाय. म्हाजी फ्रेंड्स आहा, चेडवां सुद्दां आहा जी म्हाजे हितून व्हिडिओन आसता. समिता नायक म्हणून, तेकाय केन्ना आफय ते एनी टायम येवपाक रेडी आसा म्हाजी व्हिडिओ शूट करपाची आसा. थँक्यू म्हणटा. आनी तुमचे हांव एकूच सांगता की तुमचे जे आमचे कॉन्टेंट क्रिएटर आहा गोंयचे तेंच्यांनी तुमचे कॅमेरामॅनाक थँक्यू म्हणा. कित्याक तेंकां हरशीं फायदो कांयच नसता. हांव कॅमेरा फुडल्यान आहा, म्हाका लोक वळखता, तेंकां कोणूच वळखना. तरी ते तुज्या सपोर्टान आसता हेच व्हडलें. म्हणून हांव म्हाज्या तुज्या हितून थ्रू सांगपाक सोदता की तेंकां थँक्यू म्हणा. तेंकां सगळ्यांक देव बरें करूं. इतलेच देवा कडेन मागता तेंकां बरी बुद्धी दिवन बरें आयुश्य दिवपाचें. जे व्यक्ती दितलो ऍक्च्युली आणि व्हिडिओ तुम्ही थिंकिंग शेअर करप आणि आयस दितप हे वेगळेच ऍक्च्युली असतात. जस्ट एक तुमचे फॅन्स फॉलोइंग जे आहात पळय तेंच्या खातीर एक मेसेज दिया. सगळ्यांत पयलीं म्हणटा हांव देव बरें करूं तेंकां. सगळ्यांक देव बरें आयुश्य दिवन सगळ्यांक बरें बुद्धी दिवपाची आनी बरें दवरपाचें. एक सांगपाक सोदता की तुमी म्हाका सपोर्ट केला म्हणून आजून मेरेन हांव हांगासर आसा. म्हाजो व्हिडिओ चलता म्हणून हांव व्हिडिओ घालता. जर म्हाजे व्हिडिओ चलनासलेले जाल्यार हांव व्हिडिओय घालचो नासलो की कोण सपोर्ट करिना कितें घालूं. बेश्टी म्हाजीच लज जाता, हें जाता, तें जाता. पूण तुमी म्हाका सपोर्ट केलो म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. अशेंच म्हाका सपोर्ट करपाचो. हांव बऱ्यान बरे व्हिडिओ दिवपाक तुमकां ट्राय करतलो. आनी इतलेंच सांगपाक सोदता की असोच म्हाका सपोर्ट करा आनी कांयच मागिना हांव तुमचे कडेन. हांव बऱ्यान बरे व्हिडिओ काडपाक ट्राय करता. आनी हांव तुकाय थँक्यू म्हणटा की तुवें म्हाका इतलो इंटरव्यू घेवपाक येयलो आनी इतले पयसच्यान म्हाजे कडेन मेळपाक येयलो म्हणून तुका थँक्यू म्हणटा हांव. भाई जस्ट एक हेजेर तुमकां विचारपाक सोदता. ऍक्च्युली लोक जाय म्हणटले की हो मुद्दाम रिव्ह्यूज घेता आसतलो. म्हाका ऍक्च्युली कॅमेरा ऑन आसतना तुमी एक ऑनेस्ट रिव्ह्यू दिल्लो जाय जे आमचे कन्वर्सेशन जालें किंवा जे तुमी आमचे इंटरव्यूज पयले आसतले बाकीचे. सो तुमकां कशें दिसता खंय तरी कितें चेंजीस जावपाक जाय अथवा हेजे फुडें कसलें कंटेंट येवपाक जाय ती ऑनेस्टली सांगा. ना पळय, हांव मरे तुका इतलेंच सांगता, तूं काम करता पळय तें खरेंच बरें करता. तुवें लास्ट टायम नवरात्री दिसांनी तुजे आमचे तेंची इंटरव्यूज घेतले, बायलांचे इंटरव्यूज घेतले. तेंकां खऱ्यांनीच तुजें कामूच म्हाका आवडलें की इतलें तूं व्हॅल्यू दिवन तूं इतल्या डेडिकेशनान काम करता. तुका खऱ्यांनी वालर आसा. असोच कर फुडें आनी तूं अशेंच आमचे कितें कितें टॉपिक्स आहा पळय तेंचे कडेन तूं उलय. असोच तूं फुडें जावपाचो. तुजो लोक तुका खूब सपोर्ट करपाचे. म्हाजे फॉलोअर्सांकूय सांगता प्लीज तेका फॉलो करात आनी तेका सपोर्ट करा. आमचोच गोंयकार भाव आसा आनी इतलेंच सांगता. तुका देव बरें करूं.